नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. मोदी 12 वर्सां व्हिज्युअल मोदी सरकार सत्तेर आयल्या पासून फाटल्या 12 वर्सां सावन उदरगती पासून पयस आशिल्ल्या घटकांक आतां सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळपाक लागला. आदिवासी समाज, गरीब बायलां आनी अल्पसंख्यांक घटकांक बळगे दिवपाचेर सरकारान चड भर दिला. वांगडाच देशाच्या मागास आनी शिमेलागसार आशिल्ल्या वाठारांतूय उदरगतीची कामां नेटान सुरू आसात. भारतीय म्हजे घर येवजणेचो लाव सुमार 1 लाख लोकांक जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पात्र नागरिकांनी हे येवजणेचो लाव घेवचो असो उलो तांणी मारला. म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमी जायत्या मोठ्या प्रमाणात अवेरनेस केलो, पण तो सकयल लोकां पर्यंत पावपा खातीर वो अवेरनेस आमच्या सगळ्या स्थानीक लिडरांनी करपाचो गरज आसा. पंच, सरपंच हांच्यांनी सगळ्यांनी म्हजे घर योजना पयलीं लोकांक दिसलेलें की तें जावचें ना म्हणून. कारण आमी मडगांवांत जवळपास 1000 भराच्यो ऑर्डरी वाटल्यो, उरलेल्यांच्यो ऑर्डरी तयार आसा. थोड्या दिसर आतां दीत रावतले. आमी तांकां कंटिन्युअसली सांगल्या हाज्या फुडें कार्यक्रमांक रावूं नाकात, तुमी त्यो ऑर्डरी दीत रावात म्हणून. त्या खातीर 1972च्या पयलींचें घर आसूनी, 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलीं घरां आसूनी, प्रायवेट प्रॉपर्टीत बांदलेलीं घरां आसूनी, जेका आमी रुका म्हणटा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन, किंवा आमी गव्हर्मेंटाच्या लँडांतले आसूनी किंवा कोमुजांतल्या लँडांतले आसूनी, तेंचें घर कायदेशीर सनद आनी घर कायदेशीर करपाचो प्रोसिजर सुरू जाला. हेल्थ विथ आयुर्वेदाचो लाव सुमार 25,000 लोकांक जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. नागरिकांनी भलायकी शिबिरांत वांटो घेवन आपल्या भलायकीची चांचणी करची आनी दुयेंस सुरवातेकच सोदपाक मदत करची अशें तांणी मागलें. जे हेल्थ ही प्रायोरिटी आसा. गव्हर्मेंटात चॅक बाय दोतोर 1.0 हो कार्यक्रम हांवें सुरू केलो आनी ह्या कार्यक्रमांत म्हणजे 40 वर्सां वयल्या महिलांनी वचून आपूण तपासून घेवपाचें म्हटलें तर 40 वर्सां वयल्यांनी 50,000 महिलांनी आपले चॅकअप करून घेतलो. ओके. आनी तेंच्यांनी वेगवेगळे दुयेंस तांकां मेळ्ळे, तेंच्यांनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन केली. एका म्हयन्या भितर आमच्या एका उलोचेर 50,000 महिलांनी चॅकअप केलें. आतां चॅक बाय दोतोर 2.0 हो कार्यक्रम सध्या सुरू आसा. 5 मेच्यान हो कार्यक्रम सुरवात जाला. हेल्थ विथ आयुर्वेदा हांवें सांगता फक्त इतक्याच खातीर कारण आमी ऑलमोस्ट गोंयांतल्यो 191 पंचायती आनी 14 म्युनिसिपालिटींतले सगळे लोकप्रतिनिधी हेजे व्हर्च्युअली म्हजे आयकता. 25,000च्या पेक्षा चड पेशंट रजिस्टर्ड जावप बरी गजाल आसा. हो कार्यक्रम 5 जुलय पर्यंत परत चालू उरतलो. हितूरूय सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावचें आनी झाडां बरोबर आपल्या आरोग्याची काळजी ही सगळ्या जाणांनी घेवची. भारताचे विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर आनी इंडोनेशियाचे विदेश मंत्री सुगिओनो हांणी आयज नवी दिल्लींत भारत इंडोनेशिया जोड आयोगाच्या बसकेचें फुडारपण केलें. दोनूय देशांच्या संबंधांक नवी गती दिवप आनी आयोगाक अदीक घटमूट करपाक भारत इंडोनेशिया संबंधांच्या फुडाराविशीं हे बसकेंत सकारात्मक विश्वास उक्तायलो. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रोबोवो हांच्या भारत भेटे वेळार दोनूय देशांनी व्यापक द्विपक्षीय भागीदारी अदीक घटमूट करपाचे दिकेन पावलां उबारल्यांत अशें विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी म्हळें. Developing a multifaceted bilateral ties. There were very fruitful discussions between Prime Minister Modi and President Prabowo during the visit, and that has certainly imparted fresh momentum to our comprehensive strategic partnership. Today, I look forward to extensive discussions with you, covering the full spectrum of our bilateral cooperation from political to defense and security, maritime, trade and investments, health and pharmaceuticals. भारत आणि इंडोनेशिया मधले संबंध सेगीत घटमूट जातात आणि ही भेट ह्या भागीदारीक अदीक घटमूट करतली असो विश्वास इंडोनेशियाचे विदेश मंत्री सुगिओनो हांणी उक्तायलो. An important meeting to allow us to review on the progress of our cooperation since the last
JCM we held in 2022 to address outstanding subjects that both to our common interests and of course to chart the way forward to translate this partnership into more concrete outcomes. भारतीय जनता पक्षाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष हांची भेट घेवन पक्ष संघटना घटमूट करप आनी येत्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीची म्हायती दिली. तशेंच ह्या मुद्द्यांचेर विस्तारान भासाभास केली. ह्या बसकेंत पक्षाचो संघटनात्मक सांचो, ग्रासरूट पावंड्यार विस्तार आनी वेंचणुकेच्या तयारीचो नियाळ घेतलो. दामू नायक हांणी BL संतोष हांकां पक्षाचो एक्शन प्लॅन 2027 भेटयलो. रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्ल्या प्रकरणा उपरांत तरणाट्यान स्वताचो जीव घेतिल्ल्या प्रकरणाचो तपास गुन्यांव खात्या वरवीं करचो अशी मागणी हळडोणेचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केल्या. त्या तरणाट्याचो व्हिडिओ रेकॉर्ड करून व्हायरल करपी व्यक्ती ह्या प्रकरणात FIR नोंद केल्ले पुलीस आनी त्या तरणाट्याक पुलीस स्थानकाचेर आपयल्ल्या अधिकाऱ्यां आड कारवाय करपाची मागणी आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी केल्या. I think this case requires investigation. I demand that since there will be officials, multiple officials of the police station involved in this matter, this complaint now involving the harassment and the consequent death of the boy should be referred to the crime branch, transferred to the crime branch. It cannot be conducted by the Mapsa police station, because the Mapsa police station will not give justice, may try to cover up the tracks and may try to protect one of their own flock. And I believe that justice will be served when all these kind of actions are taken to a logical conclusion and done expeditiously. संवसारीक सायकल दिसा निमतान खेळ आनी युवा वेवहार संचालनालय आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हांणी जोडपणान आयज संडे ऑन सायकल ह्या खासा सायकल रॅलीचें आयोजन केल्लें. सायकलिंग फॉर अ ग्रीन फ्युचर ह्या घोशवाक्या खाला सायकलिंग फॉर अ ग्रीन फ्युचर ह्या घोशवाक्या खाला आयोजीत केल्ल्या ह्या उपक्रमांक सायकल मोगी नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलो. सकाळी कांपालांतल्या DSYA कार्यालयांतल्यान रॅलीक सुरवात जाली. कांपाल ते मिरामार सर्कल, दोनापावल सर्कल, गोंय विद्यापीठ मैदान आनी परत कांपाल असो मार्ग सायकल स्वारांनी पुराय केलो. फिट इंडिया आनी विकसीत भारता खातीर सायकलिंग हे उत्तम आसा अशें खेळाडू अजय गावडे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. 3rd of June, but being Saturday, a concept of Sunday on cycle, Honorable Minister, Union Ministers thought that Sunday on cycle is being promoted across India for so many cities. And today we have gathered here for celebrating that. So we have young athletes coming across the state of Goa, some youths, some students and cycling clubs members. They all have gathered here to promote this kind of cycling. Only one thing I would say that today we are more into kind of modernized world. आणि आज आम्ही जेन्ना पळयतात की खुबशे लोक modern, for example, even to go to a smaller, they will take car, they will not even while they will not use this kind of means. So have a sustainable environment, to have a greener energy. I think cycling can be best mode of travel. It can be for fitness, it can be fit, keeping yourself fit. हवामान खात्यान 12 जून मेरेन गोंयांत येलो अलर्ट जारी केला. 7 जून ते 12 जून मदीं हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात राज्यांत जोगलां आनी गडगडाटा सयत पावसाचो अदमास उक्तायला. वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवपाचो अदमास आसा. पावसाच्या ह्या अदमासा प्रमाण लोकांनी जतनाय घेवची अशें हवामान खात्यान कळयलां. राज्यांत मान्सून सक्रिय जाल्ल्यान अदीं मदीं उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. दर्यादेग वाठारांत तशेंच सकल वाठारांनी रावपी लोकांनी आनी वाहन चालकांनी जतनाय घेवपाची अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. परत मेळुया 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.